नमस्कार, हॅलो आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. PA स्टुडियोज आणि रीड्स अँड बुक्स तुमच्या मुखार हाडटा एक नवीन कार्यावळ, पेज टर्नर. हय, ह्या कार्यावळीत आमी पेजीस टर्न करतली आणि वेगळे अशें कांय ना, जें आमी सदांच करतात, वाचतात, पुस्तकां वाचतात आणि आतां पुस्तकां बरोबर ब्लॉग्स वाचतात आणि खुबश्यो गजाली वाचतात. सो हीच पानां परतुपाचो आमचो ह्या कार्यावळींतल्यान यत्न आसा आणि थोडोसो ताज्या बरोबर काळूय बी बदलपाचो यत्न आसा. कारण आमी सदांच आयकतात ह्या तेंपार आनी खास करून तरणाट्यांच्या बाबतींत की आमी वाचनात, आमी पुस्तकां वाचनात, आमी आतां लायब्ररीनी वचनात, आमी पुस्तकांच्या शॉपांनी वचनात. हें कितलें खरें कितलें फट म्हाकाय खबर ना, पूण एक ल्हानसो यत्न PA स्टुडियोज, पलाश अग्नी स्टुडियोज आनी रीड्स अँड बुक्स करपाक सोदता, जातूंतल्यान गोंयांत जल्माक येवपी म्हणून हांव नवीन पुस्तकां आनी गोंयांतूच कित्याक गोंया भायरूय बी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर जी नवीन पुस्तकां येता ती तुमच्या मेरेन पावोवपाचो एक ल्हानसो यत्न आमी ह्या कार्यावळींतल्यान करतली. आमच्या सांगातान आसतलीं पुस्तकां, पुस्तकांचे लेखक, पुस्तकांचे वाचक, पुस्तकांचे अनुवादक, पुस्तकांचे आस्वादक आनी ते आमकां घेवन वतले एका वेगळ्या अणभव विश्वात. आयज ह्या कार्यावळीचो पयलो एपिसोड तुमच्या मुखार दवरतना आमी घेवन येतात एक अशें पुस्तक जातून गोंय आसा, गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल आसा, पूण तें एक गोंयकारान बरोवंक ना. काय एका गोंयकारान बरोवंक ना म्हणप म्हजें पडमुरपण थारतलें तेंय म्हाका खबर ना, पूण एक MP, एक राजकारणी गोंयान येता, गोंयाच्या मुक्ती झुजान सामील जाता आनी ताका गोंया विशीं बरयन दिसता. सालाजाराच्या बंदखणींत 19 म्हयने हें पुस्तक जें त्रिदीप चौधरी हांणी मूळ बंगालींत बरयलें, ताजो इंग्लिशींत अनुवाद जालो आनी कांय दिसां फाटीं कोंकणींत अनुवाद प्रकाशीत जाला आनी तो आमच्या सगळ्यांच्या भेटेक आयला. आमच्या सांगातान आयज आसात ह्या कोंकणी अनुवादाचे अनुवादक डॉ. नारायण देसाय, जांकां वेगळी वळख दिवपाची गरज ना, स्वता एक बरे अनुवादक, शिक्षण तज्ञ, लेखक आनी आमच्या सारक्यांचे मार्गदर्शक. आयज आमी तांच्या कडल्यान जाणून घेतली ह्या पुस्तका विशीं, हें पुस्तक अनुवादीत करपाच्या तांच्या प्रवासा विशीं आनी कितें आसा ह्या पुस्तकान जाका लागून हें पुस्तक खाशेलें आसा, हें पुस्तक वेगळें आसा. सर, तुमकां येवकार. आनी आमच्या ह्या प्रयत्नांत पयल्याच एपिसोडात तुमी येवपाचो हयकार दिलो म्हणून खाशेलें दिनवास तुमकां. हो एक नवो प्रयत्न आमी हांगा करतात आनी हें करता आसतना हें पुस्तक आमी निवडलें आनी ताच्या फाटलें म्हजें कुतूहल इतलेंच की एक मनीस खंय तरी बंगालांतलो, ताका कितलें गोंय खबर आशिल्लें कितें म्हाका खबर ना, कारण 1960 तो काळ, ताका थंयच्यान गोंयान येवन दिसता, गोंयान तो ह्या अख्ख्या फ्रिडम स्ट्रगलान सहभागी जाता, बंदखणींत वता आनी बंदखणींत बसून हें पुस्तक बरयता. म्हाका तुमकां सुरवातेकूच विचारन दिसता की हें पुस्तक तुमच्या मेरेन कशें पावलें आनी तुमकां कित्याक दिसलें की हाचो अनुवाद करचो? पयल्यान पयलीं तुमच्या ह्या उपक्रमाक शुभेच्छा परबी, कारण ही आज खूब गरजेची गजाल. जी माध्यमां लोकां कडेन आसात, भुरग्यां कडेन आसात, तातूंतल्यान तांचे मेरेन पावप आनी अखेर रिटन वर्ड, लिटरेचर हें कोणाक चुकना, कोणूय चुकोवंक सोदल्यारूय तें चुकचें ना, पूण तें आतांचे पद्दतीन लोकांक आवडटा ते भशेन लोकां कडेन पावोवप हो तुमचो यत्न. ताका हांव येवकार तर दिताच आनी तो खूब जैतिवंत जावचो अशें मागता. तुजो प्रश्न आशिल्लो तो हें अणकाराचें काम आयलें कशें. मजा अशी की गोंय क्रांती 18 जून ही आयचे पिळगेक तांणी आयकल्या आनी तो दीस तांकां खबर आसा. एक काळ असो आशिल्लो की जे शाळांनी शिकयताले त्या शिक्षकांक सुद्दां 18 जून म्हणजे कितें तें खबर नाशिल्लें. म्हाका कांय जाणांनी अजापान विचारलें, अरे तुमी 18 जून करनात शाळेंत, कितें 18 जून अशें ताणें म्हाका विचारलें. ताजी चूक न्ही, कारण ताका तें केन्ना लागूंकूच नाशिल्लें. तर त्या 18 जून 1946 हाका जेन्ना 75 वर्सां जालीं, त्या वेळार एक मनीस गोंयांत आयलो आनी ती 75 वर्सां गोंयांत करूंक जाय, कारण गोंयांत ती क्रांती जाल्ली, गोंया खातीर जाल्ली, म्हणटकूच तिचे हांगा 75 वर्सां जावपाक जाय असो ताजो आग्रह आशिल्लो आनी तें ताणें केलें. फक्त त्या वेळार जशें आमची मुक्ती उसरां जाली तशें ह्या पुस्तकाची बी मुक्ती उसरां जाली. पयलीं इंग्लीश आनी हिंदी आयली आनी म्हजे कडेन हें पुस्तक आयलां तेन्ना अशें तशें 2 म्हयने सुद्दां उरूं नाशिल्लें. म्हणटकच
आनी बंगाली पुस्तक हातांत पडपाक आनीकय वेळ जालो. म्हणटकच तें जेन्ना आयलें, अभिषेक रंजन सिंग आनी संदेश प्रभुदेसाय हांचें म्हणणें आशिल्लें की हें पुस्तक बंगालींतल्यान कोंकणींत येवपाक जाय. आनी म्हाका बरें दिसलें, कित्याक कारण तें इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत हाडूं येतालें, हिंदींतल्यान हाडूं येतालें, पूण म्हाकाय एक दिसतालें की तें बंगालींतल्यान थेट कोंकणींत येवपांत भितर तातूंतलें शेणप जें आसा तें कमीत कमी जातलें. म्हणजे ताका समज खंय म्हायती मेळटना खंय फाटीं फुडें जालां जाल्यार तेंय बी हांव लक्ष दिवन करूं शकतलों गोंय खबर आशिल्ल्यान. आनी अशे तरेन ताणें जेन्ना म्हाका विचारलें तूं करता काय म्हणून, तेन्ना हांवें ताजेर जोंपय घातली, म्हणटा तशी उडी मारली. कारण म्हाकाय उमेद आशिल्ली, कारण हाजे पयलींचें हांवें जें गद्य बंगालींतल्यान कोंकणींत हाडिल्लें तें म्हणजे अरण्यर अधिकार, महाश्वेता देवीची ती कादंबरी, आनी कस्तुरी वांगडा त्या ट्रान्सलेशनांत हांव आशिल्लो, जरी तें ट्रान्सलेशन करतालें जाल्यारय. म्हणटकच म्हाका तेन्ना जाणवतालें की बंगालींतल्यान ट्रान्सलेशन करपाक एक उमेद येता. एक म्हणजे ते आपली भास जे तरेन वापरतात तें खरें कौतूक करपा सारकें. आनी ह्या मनशान तर अक्षरशः अशें उलयतात जाल्ले भशेन, लोकां कडेन संवाद सादता जाल्ले भशेन तें बरयल्लें. म्हणटकच तांणी जेन्ना म्हटलें की तूं करता, हांवें हय म्हटलें. फक्त कितें म्हजे पद्दती प्रमाण मागीर तें मदीं बंद पडप, मदीं दुसरेंच कितें काम येवप, अशें करून ताका मातसो उशीर जालो. पूण जाल्यारय बी म्हाका समाधान की म्हणजे हें काम हांव करूं शकलो. खूब बरें दिसलें. आनी हें पुस्तक येवप गरजेचें आशिल्लें हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. बरोबर. सर, ह्या पुस्तकान चड आनी चड इतिहास आसा, म्हणजे गोंयच्या मुक्तीचो म्हणया किंवा गोंयचो म्हणया इतिहास. सो एका तिरायत मनशान, जो गोंयकार न्ही, ताणें हो इतिहास बरयला. सो तो ताणें बरोवप कितलो म्हत्वाचो आशिल्लो, आनी हॅज ही डन जस्टीस टू दॅट हिस्ट्री? बिकॉज पळयतना आमकां दिसता की अरे गोंया भायलो मनीस, हाका कशें गोंय कळ्ळें, किंवा हाणें कित्याक गोंयचो इतिहास बरोवपाक घेतलो. सो कितल्या मेरेन तो जस्टीस करपाक शकला गोंयच्या इतिहासाक? ना, ह्या मनशाक खरेंच मानपाचो. एक म्हणजे तो वेल रेड मनीस आशिल्लो, बहुश्रुत आशिल्लो. आनी म्हणजे ह्या मनशाचो एक रेकॉर्ड कितें की ज्या दिसा संसद सुरू जाल्या, भारतीय संसद, त्या दिसाच्यान हो मरसर इतली वर्सां तो खासदार आशिल्लो. म्हणजे सलग 8 खेपो लोकसभेचो खासदार आनी निमाणी जिणेची 10 वर्सां राज्यसभेचो खासदार. हाचोच अर्थ ताजो जो एकूण अभ्यास आशिल्लो. बरें, ताणें स्वताचो पक्ष काडिल्लो. तो काँग्रेसींत गेलो, काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पळयली आनी शेवटी ताका दिसलें हें कांय खरें न्ही. ताणें रेव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी काडली आनी त्या पक्षांतल्यान तो थंय निवडून येतालो सतत. म्हणटकच ही जी ताकद आसा त्या मनशाची, गजाली समजून घेवपाची आनी बारीकसाण, म्हणजे त्या मनशान इतिहासकार आर्नोल्ड टॉयनबीन गोंया बद्दल जें कितें म्हटलां आनी पुर्तुगीजां बद्दल म्हटलां, ताजी इतली विस्कटावणी केल्या आनी ताजो प्रतिवाद केला की टॉयनबीक इतलें कशें कळ्ळें ना काय म्हणून. कितें टॉयनबी सांगता की पुर्तुगाला कडेन भारत उरतलें, गोंय उरतलेंच, कारण तांचे भितर एक सांस्कृतीक नातें तयार जालां. अशे तरेच्यो गजाली आनी तो स्पश्टपणान तें मांडटा. दुसरें, त्याची लोकां कडल्यान माहिती जमोवपाची, लोकांच्या काळजांत रिगपाची जी क्षमताय आसा ती म्हाका आकांत दिसता. आनी कादयत रावन म्हणजे तो मनीस एक पुडवें आनी सदरो इतल्याचेर आयिल्लो आनी राम देसाय नांवाचो सुपारेचो किरकोळ व्यापारी, ज्या बाबड्याक खंय तरी ताणें चीट बरयल्ली, सद्याक गिरायक ना, बाजार बरो ना म्हणून ताका धरलेलो. आनी त्या मनशान हाची सगळी हें पळोवन, हाची निश्ठा पळोवन निमाणो तो बदल्लो आनी वतना तो अक्षरशः आपलें पुडवें ताका दवरून गेलो. हें तुका दवर आनी तूं हांगच्यान भायर सरतलो तेन्ना 2 दीस तरी म्हज्या घरा येवन राव आं म्हणून. हें सांगता कित्याक की त्या मनशाची समाज समजून घेवपाची, वाठार समजून घेवपाची, हवा पारखुपाची जी पळय क्षमताय आसा न्ही, ती आकांताची आसा. ताणें वर्णन केलां, एक रात हे सगळे लोक रानांत चुकून उरले, अनमोडच्यान चलपाक लागले आनी जे भुरगे तांकां किंवा जे 2 जाण घेवन येताले कार्यकर्ते, ते वाट चुकले रानांत. तांकां एक रात रानांत काडची पडली, 51 लोकांक. आनी
मजा अशी ताजे बरोबर आशिल्ल्या त्या सगळ्या भुरग्यांनी सगळें बारीकसाणीन पळयल्लें तांणी खंय गांव आसा वाडो आसा आनी थंय गेल्यार सादारण दाळ शीत तांदूळ मेळूं येता आनी रातचे येवन तांणी इतलें सगळें करून तांकां 2 खोपी मेळ्ळ्यो कोण लाकूडकारांच्यो थंय ते रावले थंय ते रांदून जेवले रातचे हां इतलें पुरो जाल्लें कारण एके वटेन वाट खबर ना बरें चल सत्याग्रह म्हणजे तांचे तकलें तशें आशिल्लें की आमी वतले आमकां धरतले कोंक काबार हांगा अक्षरशा हें रान माड्डयत आनी तातूंत भितर ते पावसांत तांकां कांटी चाबल्यो मागीर त्यो कांटी काडप कश्यो त्यो रगत घेताल्यो मागीर आनी ताजेर उपाय आनी कितें तें सगळें चित्र न्ही अक्षरशा फिल्म करपा सारकें आसा म्हाका त्या मनशाचें कौतुक ह्या खातीर दिसलें की ताका आर्नोल्ड टॉयनबी कितें सांगता हें खबर आसा आनी हांगचो सादो कार्यकर्तो कितें सांगता हेंय खबर आसा आनी इतिहासांत कितें आसा आंतरराष्ट्रीय राजकारण कशें चल्लां भारताचें राजकारण कशें चल्लां गोंया संबंधी गैरसमज कितले हे सगळें हो स्पश्ट करून मांडटा म्हणून म्हाका ताजें कौतुक दिसलें आनी म्हाका स्वता खूब समाधान जालें अरे वा इतलें बरें पुस्तक हांव करूं शकता सर तुम्ही म्हळें तशें की त्रिदीप बाबून फक्त कोट्स आपल्या पुस्तकान घेवंक ना जाल्यार एका तरेन म्हणजे तांची चिकित्सा केल्या म्हणजे कितें बरोबर कितें चूक त्या नदरेंतल्यान ते कितले गोंयच्या समाजा कडेन एक तरेन म्हणजे सरमिसीत जाल्ले आनी कशे तरेन एनलायज करताले गोंयचो समाज ते एका तरेन पळोवंक मेळटा सर म्हाका मुद्दम तुमकां एक विचारन दिसता की हो जो हिस्ट्रीचो अकाउंट आसा तातूंतल्यान आमकां अशा कांय प्रश्नांच्यो जापो मेळूंक शकतात काय कितें ज्यांच्यो जापो आतां एक तरेन एक वेगळ्या तरेन सोदपाचो यत्न सुरू जाला म्हळ्यार एकंदर हिस्ट्रीच खंय तरी मातशी तोडून मोडून मुखार हाडपाचे जे प्रयत्न जातात आनी खास करून गोंयच्या बाबतींत म्हणजे गोंयचें लिबरेशन म्हणया ताका कळाव जालो काय कितें तो पयलीं मेळूंक शकतालें कितें हाचेर जें एक डिस्कशन सुरू जाला अशा तरेच्या प्रश्नांक कितें जापो ह्या पुस्तकान आमकां मेळपाक शकतात आतां मजा अशी आसा की स्वता त्रिदीप बाबू जो आशिल्लो हो सदांच विरोधी पक्षांत आशिल्लो आनी ते पुर्तुगीजां कडेन आयलो तेन्नाय बी ताका सतत अशे अधिकारी हे करून विचारताले तुका नेरून धाडला तुका पिटर आल्वारिसान धाडला तो पिटर आल्वारिस आपूण कित्याक येना असले प्रश्न ताका विचारताले आनी ह्या मनशान क्लियरली सांगलें की हांव विरोधी पक्षांतलो हांव संसदेंतलो हें खरें पूण हांव विरोधी पक्षांतलो तो नेहरूचो बऱ्या पैकी टिकाकार पूण ह्या पुस्तकांतली मजा अशी आनी ताका स्वातंत्र्य आशिल्लें ती टिका करपाक कारण ताणें भोगलें न्ही एकूच खासदार जाणें 1.5 वर्सां हांगा कैदेंत काडलें आनी तें सगळें पळयलें ताका कोणें हात लायलो ना कारण ताजे पयलीं एका खासदाराचेर तांणी अशे तरेची मस्ती केल्ली आनी तें सगळें आंगलट येतलें म्हणून रातोरात ताका गोंयांतल्यान धाडलो की ताका डायबिटीस आसा आनी ताका ट्रिटमेंट करूंक जाय ह्या बेसिसचेर ताका कॉन्सुलाक मेळपाक दिवं ना कारण तें जर इंडियन कॉन्सुला कडेन पावलें जाल्यार तें इंटरनॅशनल लेवलचेर सगळो बोवाळ जातलो आशिल्लो सो तें हाका बऱ्याक पडलें पूण तांणी ताका वेगळे वेगळे तरेन त्रास दिल्या सो एक्चुअली ताज्यान म्हणूं येतालें की नेरून हें सगळें सारकें हँडल केलें ना नेरून हाजेर लक्ष दिलें ना त्या मनशाची मजा अशी ताणें प्रत्येक गोश्ट इतके बारीकसाणीन विस्कटावन सांगल्या आनी आमचें हांगचें जाका प्रादेशीक राजकारण म्हणटा कितें मागीर एकूण भौगोलीक जिओ पॉलिटिक्स आनी इतिहास आनी तातूंत भितर आंतरराष्ट्रीय राजकारण तातूंतली मुत्सद्देगिरी ह्यो सगळ्या गजालींचेर इतले बारीकसाणीन आनी विस्कटावन ताणें सांगलां हातूंत खंयच ताणें अशें म्हणूं ना की बाबा नेरून धांदल केली नेरून खरें करपा जाय आशिल्लें खंयच ना आनी दुसरी जी गजाल आसा ती म्हणजे जी टॉयनबी मांडटालो की ना ते ख्रिश्चन जाल्यात आतां सो ते पुर्तुगाला वटेन आसात आनी भायली जी एकूण इमेज आशिल्ली ती कशी आशिल्ली की गोंय हें ख्रिश्चन मेजॉरिटी स्टेट अशी सबंद भारतांत एक तरेची हें आशिल्ली चुकीचो समज आशिल्लो ह्या मनशान तें सगळें आनी ताणें नांवां दिवन तांचें योगदान कितें तें दाखोवन ख्रिश्चन कितें करतात आनी अक्षरशः म्हणजे फ्रांसीस लुईस गॉमिश ताणें कोट केला कितें मागीर टोनी डिसोजा म्हण किंवा बाकीचे सगळे जाण ह्यांची नांवां घेवन ह्या लोकांनी हें कित्याक केलें तर कितें आमचे कितले गैरसमज आसा तो भारतीयांक शिटकायता की तुमी अर्धवट माहितीचेर नाका जाल्ल्यो गजाली पातळाव नाकात तुमी समजून घेयात ही वस्तुस्थिती
आणि हे आमकां खबर सुद्दां ना. ताणें गोंया बद्दल इतिहासा बद्दल सगळीं जी कितें बंडा जाल्या बारीक बारीक त्या सगळ्यांची नोंद घेतल्या. कादयेंत बसून इतले सगळे इतले बारीकसाणीन मांडप हें सोंपें न्ही. आनी स्वता हें सगळें भोगता आसतना म्हाका त्या मनशाचें कौतुक ह्या खातीर दिसता की बौद्धीक नदरेन, भावनीक नदरेन, राजकीय नदरेन तो मनीस इतलो स्पश्ट आसा. कळ्ळें न्ही. आज चल्ला याचो हेतूय वेगळो कितें आनी ताजी दिकाय वेगळी. पूण हो मनीस विरोधक आसून, राजकीय विरोधक आसून सुद्दां आनी सतत संसदेंत आसून सुद्दां आनी आपल्याक संसदेचो वांगडी म्हणून हें भोगचें पडपाचें न्ही हें खबर आसून सुद्दां तो खंयच ताजो कसलेच तरेचो असो हें ना, कोणाचेर तरी दोश दवरून किंवा कितें तरी. ताणें गोंयकारांक सुद्दां म्हणजे सदांच म्हणटा न्ही गोंयकारांनी कांय केलें ना अशी एक समज आसा. ना, ताणें स्पश्ट केलां गोंयकारांनी सामान्यांतल्या सामान्य गोंयकारांक जाका कांयच कळना ते 2 कार्यकर्ते ताका हाडपाक गेल्ले. ते बाबडे कोण तरी शेतकार कितें तो म्हणलो ते तितलेंच करूं शकताले पूण तांकां स्वातंत्र्य जाय हें खबर आशिल्लें, आमी भारतांत येवपाक जाय हें खबर आशिल्लें. हें कितलें काय म्हणटा तो म्हणजे हाजो अर्थ कितें, हाजो अर्थ लोकांनी हे तरेन केला. मागीर सुधाबाईची गजाल आसूं, सुधाबाई जोशीची किंवा ती आमची ही आशिल्ली कुलकर्णी, हांव नांव कसो विसरतां, तिणें तर अक्षरशः म्हणजे ख्रिश्चन एरियेंत ख्रिश्चना भशेन ड्रेस करप आनी थंय वचून प्रचार करप बायलां भितर त्या घराब्यां भितर तिणें मोठें काम केलें. आनी हाणें बारीकसाणीन त्या सगळ्याची नोंद घेतली. बायलांचें योगदान कितें कशें तरेन इतली बारीकसाण आसा ह्या. सो असो प्रश्नूच ना खंयच. हें जें कितें चल्लां हाजी एकूण दिशाच वेगळी. टोटल एक अनबायस्ड अकाउंट म्हणपाक शकता म्हळ्यार सामकें तिरायत जावन सुद्दां. आनी आतां जे लोक उलयतात हिस्ट्री बद्दल तांणी पोक सुद्दां ना न्ही हें म्हणजे ते खंयच्या बेजिसाचेर उलयता, कितें तरी आयकलां किंवा कितें तरी वाचलां बट ही वॉज पार्ट ऑफ इट. म्हणजे ताणें आपल्या दोळ्या मुखार पळयलां म्हणटा तशें. सर एका तरेन हो सगळो प्रिजन अकाउंट म्हणजे ताणें बंदखणीत रावनूच बरयलें. म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा की त्रिदीप बाबू जावं किंवा पंडीत जवाहरलाल नेहरू जावं गांधीजी जावं हे सगळे प्रिजनान रावन हे तांची प्रेरणा कितें हें बरोवपा फाटली. की आयज आमकां अशें जालां की मोबायलाचेर सगळें अवेलेबल आसून सुद्दां खंय तरी कन्स्ट्रेंट्स दिसतात, खंय तरी मेळना कशी दिसता म्हायती, खंय तरी आमी अडखतात आनी तांच्या कडेन तेन्ना कांयच ना. म्हणजे त्या प्रिजनाच्या 4 वण्टी भितर रावन हें बरोवप. सो तुमकां कितें म्हणजे कितें तांची प्रेरणा आशिल्ली आनी कशे तरेन ते एकठांय करताले ही म्हायती. म्हाका दिसता न्ही हो एकूण म्हणजे ज्ञान विज्ञान आनी तंत्रज्ञान हांचे कडेन आमी कशें रिलेट जाता ताजो एक हें आसा की विज्ञाना पर्यंतच्यो सगळ्यो गजाली ठीक आसता, तंत्रज्ञान आयले नंतर तें तुका सोंपेपण दिता आनी दुसरे वटेन तुका हळू सगळ्यो गजाली अश्यो सोडून दिवपाची एक संवय लायता. जातलें तें करपाक जाता, तें कोण तरी करता आसतलो तें. सो हे तरेन तांचे तेन्नाची जी परिस्थिती आशिल्ली एक म्हणजे निश्ठा इतल्यो प्रखर आनी प्रबळ आसताल्यो की म्हजो एकूण हेतू कितें, हांव कितें करपाक भायर सरलां एक. दुसरें तांचो व्यासंग जो आसतालो हो शेवटी वाचनांतल्यान ते सगळें समजून घेताले आनी सगळ्यो गजाली अश्यो मेकळेपणान उलयताले. आज हें जें चल्लां आयची स्थितीच वेगळी आसा. आज लोक अशें समजतात की हें जाय तेन्ना हाता कडेन आसा, जाय तेन्ना पळोवया. सो व्यासंग हो प्रकार थोडोसो कमी जाला. म्हणजे उखल्लें एप्लाय केलें, जशें आमी पिन काडून लायता आनी लायट सुरू तसो कितें तरी प्रकार चल्ला. त्यांचें कौतुक त्या खातीर, कारण एक तांच्या दोळ्या मुखार एक उद्दिश्ट आशिल्लें. कितें आज तोय प्रश्न आसा, उद्दिश्ट खंयचें दवरचें हाजे बद्दल सुद्दां गोंधळ आसा लोकांचो. तांकां स्पश्ट आशिल्लें हें जाय, हें जावंक जाय आनी म्हणून तांच्या कामांत भितर ती शिस्त दिसता. ह्या मनशाक जो सतत बरोवपी ताका कितलेशेच म्हयने ताका पेन पेपर कांयच मेळनाशिल्लें. कितें फादर कॅरीन म्हणटा ताणें ताका शेवटी आपलें पेन दिलें आनी ताणें म्हणजे ताका कॉन्सुलान गव्हर्नरा कडेन उलोवन ताका त्या फादर कॅरीन म्हणटा त्या इटालियन मिशनरी तो दोबोश्कांत आशिल्लो कितें आनी ताका हांचो केअरटेकर म्हणून अपॉयंट केलो कारण कॉन्सुलेट बंद केली. म्हणटकूच तो फादर कॅरीन हांकां म्हणजे सगळ्यो गजाली इतल्यो वेवस्थीत हें करतालो आनी ताजे खातीर तो खंय खंय रदबदली करून तांकां पुस्तकां जाय वाचपाक, मॅगझिनां जाय. मागीर ताणें बाबड्यान शेवटी ती आपली धर्मीक पुस्तकां सुद्दां दिलीं हाडून तांकां. तो म्हणालो तुमकां आनी कितें दिवं सद्या, कोणा कडल्यान पुस्तकां मेळ्ळी ना, ही वाचात, कितें तरी आसा न्ही अशें.
म्हणजे ह्यो कौतुक करपासारख्यो गजाली तेन्नाच्या लोकांच्यो तांकां एक दिशा आशिल्ली, तांकां एक नदरूय आशिल्ली. आज म्हाका दिसता आमची ती नदर थोडीशी अशी पातळ कशी जाल्या. कांय प्रमाणात ते तो तंत्रज्ञानाचो भाग थोडो आयला. सर एक अनुवादक म्हणून हे पुस्तक तशें ल्हान न्ही, बरेंच व्हडलें पुस्तक. अनुवादक म्हणून तुमकां कितें अडचणी आयल्यो किंवा ह्या पुस्तकांतली एक भास म्हणजे कशा तरेची भास तुमकां सापडली आणि तुमच्या ह्या पुराय अनुवादाच्या प्रक्रियेन तुमकां कितें आडखळी आयल्यो काय कितें? म्हाका आडखळ आयली ती मुख्यत्वान एक म्हणूं येता की हांव भास खंय अधिकृतपणान किंवा उपचारीकपणान शिकूना, पहिली गजाल. आणि तांचे कडेन हें सगळें जें बरोवप आसा तें ताका साधू भाशा म्हणटा, म्हणजे जी पद्धतशीर ग्रांथीक भास. ओके. बंगाली जी बंगाली मूळ. हांव उलयतां ती कोलॉक्वियल, जी हांव आयकून शिकलां कितें, आनी वाचप तशें जावना मोठ्ठेशें. केन्ना खबरापत्रां वाचल्या किंवा खंयची एखादी स्टोरी दिसली कोणें बरयला म्हणून वाचलें, पूण वाचप तशें जायना, कारण ह्या आमच्या भासांनी जाता, बंगालीत कोण वाचता इतले आणे अशें. पूण आनी दुसरें म्हणजे ताचो टायप ल्हान आशिल्लो त्या पुस्तकाचो. म्हणटकच हांवें एक उपाय असो काडलो की हांव वेळ खर्च करतलो त्या परस कोणाक तरी वाचपाक लावया. आनी तिणें म्हाका आपल्या हाजे प्रमाण ती बी कामांतलीच मनीस, तिणें हें करून धाडलें, रेकॉर्ड करून व्हॉट्सॅपाचेर धाडलें. रुपश्री दास, डॉक्टर रुपश्री दास म्हणटा, ती म्युझिक कॉलेजांत शिकयता, शांतीनिकेतनांत शिकल्या, PhD केल्या म्युझिकान. आनी तर तिणें बाबडेन वेळ काडून तें रेकॉर्ड करून धाडलें. आनी हांव जेन्ना फाटीक लागलो की तारीख ठरली, आतां म्हाका ट्रान्सलेशन सोंपोवपा जाय, बेगीन धाड. 2 काय 4 दीस ती कंटिन्युअसली वाचताली. आनी तिचो एक्चुअली तिचो व्हॉयस म्हत्वाचो न्ही, ताजेर परिणाम जालो कितें. आनी ताजे फुडल्यान दुर्दैव अशें की तें म्हजे कडेन आयलें खरें, पूण तेन्ना पर्यंत हांवें शेवटी हिंदी हाताक लागतकच हांवें हिंदी वापरून ट्रान्सलेशन करपाक सुरवात केल्ली. आनी हाजें कितें जाता रेकॉर्डिंगाचें, कितें परत परत फाटीं फुडें करचें पडटा, कॉन्सन्ट्रेशन वता. सो हांवें शेवटी ठरयलें अशें, ठीक आसा करप, आनी मागीर परत बंगाली घेवन बसप सगळें. सो सगळें ट्रान्सलेशन सोंपयलें. आनी मागीर हांवें इंद्राणी बॅनर्जी म्हणटा, ती हांगा टीचर आसा, तिका सांगलें. म्हणजे तिका विचारलें कोण मेळत म्हाका वाचपाक. ती म्हणली हांव आसा. आनी तिणें अक्षरशः कसो वेळ काडलो हांव नकळत, पूण आमी एक म्हयनोभर सलग बसली. केन्ना अर्द वर मेळ्ळें, केन्ना वरभर मेळ्ळें, 2 वरां मेळ्ळीं, पूण उतरान उतर तिणें बंगाली वाचप आनी हांवें सगळें तपासून पळोवप. अशे तरेन तें ट्रान्सलेशन जालां. म्हाका वाचपाक जो वेळ फुकट वतलो आशिल्लो, कारण टायप खूब ल्हान आसा आनी म्हाका दोळे सद्या त्रास करता. पूण म्हजो एक हें आशिल्लो की त्रिदीप बाबू कोंकणीत ये पर्यंत दोळ्यांचें कांय करप ना. आतां हांव मोकळो आसा, आतां हांव कितें करूं शकता. ना पूण एक खूब व्हड काम आनी मुद्दम आयकुप्यां खातीर परत एकदां म्हाका रिपीट करूंक जाय की सराक सहज शक्य आशिल्लें हिंदींतल्यान किंवा इंग्लिशींतल्यान करप, पूण सराचो हट्ट की आपूण बंगालींतल्यानूच तें कोंकणीन हाडटलो. आणि थँक्स टू ह्यो दोनी अस्तुऱ्यो ज्यांनी सराक हेल्प केलो हें सगळें करपाक. सर आमी कार्यावळीच्या शेवटाक पावल्या आनी हांव मुद्दम म्हाका आमी एका पुस्तकाचेर उलयतात म्हणटकर त्या पुस्तकांतले थोडेशे अंश जर तुमी वाचूंक शकशात आमच्या खातीर जाल्यार आमकां म्हणजे एका तरेन त्रिदीप बाबूय बी आमच्या मेरेन पावतलो आनी सराच्या कोंकणींतल्यान आमकां तो आयकुपाक मेळटलो. आमकां आल्तिन्यार धाडचे आदीं 3-4 दीस आमचे ते 1 नंबरचे सॅलींत आनीक 7 जाणांक हाडून घाल्ले. ते ये देशे सॅलींत आदीं सावन आमी 29 जाण आशिल्ले. ते सॅली विशीं आदीं सांगलांच. आतां ते कैदी सॅलींत येतकच ते थोडे थीर जातकच तांचे कडेन विचारल्यार कळ्ळें तें अशें की त्या सगळ्यांक तेन्नाच धरिल्ले आनी 15 ऑगस्टाच्या सत्याग्रहाच्या दुबावान धरिल्ले 7 जाण सांखळी तालुक्यांतले. तांचे भितर एक आशिल्लो फरारी जाल्ल्या शिवाजी देसायाचो बापूय, पिराय 60 वर्सां वयर, भारतीय रेल्वेचो आदलो कर्मचारी आनी खूब पयलीं बॉम्बे बडोदे सेंट्रल इंडिया रेल्वेंत स्टेशन मास्टर आशिल्लो. बस पगारी जायत सावन सांखळे आपल्या मूळ घरांत रावतालो. ताचे गुन्यांव 2. पयलो तो इतलो काळ म्हणजे इंग्रजांच्या तेंपार लेगीत भारत सरकाराचो पगारी चाकर आशिल्लो आनी दुसरें ताजो पूत शिवाजी दुबावीत राजकारणी म्हूण अटक जावन आल्तीन जेलींत आसतना 6 म्हयन्यां फाटीं बंदखणीचे वंटी वेल्यान उडी मारून भारतांत पळून गेल्लो. देसाय बाबाचो सक्रीय राजकारणा कडेन केन्नाच कांयच संबंद नाशिल्लो. पूण कोण सांगतलो मुखार 15 ऑगस्ट
कसल्याय कारणान जर ताच्या फरारी पुतान फितयलो जाल्यार देखून दुबावान ताचे 65 वर्सांचे पिराये कडेन पळयनासतना ताका बंदखणीक घाल्लो. पूण ताका मात लेगीत भंय दिसनाशिल्लो. हांसत हांसत म्हाका म्हणटालो, आयज वेर देशा पासत कांय करूंक पावलो ना, फकत चाकरी केली. आतां घडये निमाणें रीण फारीक करपाची संद आयल्या. देवान जर नशिबांत पुर्तुगेज सरकाराचे गोटे बरोवन दवरल्यात जाल्यार कांय दिसांक ते खावचेच पडले, उपाय ना. आनी वेल्यान शिवाजी पूत म्हजो म्हणटकच ते म्हाका सोडटात. माधव बाब सांखळकारा आड आरोप कसलोच नाशिल्लो. तो एक निर्दोश क्लार्क बाबडो, एक काजू कंपनीत चाकरेक आशिल्लो. ताचो अपराध इतलोच की गोंयचो राष्ट्रवादी फुडारी पुरुषोत्तम काकोडकाराचो भाव राम काकोडकार हो खंय शाळेंत हाचे वांगडा शिकपी आनी ताचो एकलो लागींचो सोयरो भारत सरकाराचो वडील अधिकारी आशिल्लो. इतल्याकूच लागून माधवबाब पुलिसेचे नदरेन दुबावीत. कृष्णा कांसार सांखळेच्या बाजारांत पितूळची आयदनां करपी कांय दिसां आदीं मुंबय गेल्लो. कित्याक गेल्लो? हात ताका धरून. कोणाक मेळून आयलो आसतलो कशें कळटलें? 15 ऑगस्टाक कितें केल्यार सांखळेचो नेवगी गराबो, मिठायेचो आनी स्टेशनरीचो मांड आशिल्लो. तागेर एक नवो ऑल वेव रेडिओ घेतिल्लो. ऑल इंडिया रेडिओची गितांय केन्ना केन्ना ताचेर वाजतालीं. ताचेर ल्हवू आवाजांत आझाद गोंयच्यो खबरो ओग्गी बसून आयकतालो काय कितें कोण सांगतलो. इतल्याच आदारार नेवगीच्या घराची झडटी जाली तेन्ना 3-4 वर्सां आदलो केसरीचो अंक सापडलो. पुण्या केसरी दिसाळ्याचें ऑफिसूच गोवा विमोचन समितीचें ऑफिस. जालेंच. नेवगी बापूय पुता सयत चौगांक धरून भितर घाले. चळवळी आदी रेडिओ विकतो घेवप, पोरणे दिसाळें बाळगप, तोय बी 3-4 वर्सां फाटलो अंक. हें सगळें दुबावाचेंच. पुर्तुगेज कायद्यांत असलें सगळें गवाय पुरावे कशे वापरून कोणाकूय गुन्यांवकार सिद्ध करपाची वृत्ती घडिल्ली. प्रो डिस्पोजिशन क्रिमिनल वा क्रिमिनल प्रिडिस्पोजिशन. असले परिस्थितींत दुबावीत लोकांक मेकळे सोडून गुन्यांव करूंक दिवचे परस तांकां कादयेंत दवरप चड बरें. अशे भशेन त्या वेळार पंगडांनी अटक जावन लोक बंदखणीत येताले. सांखळे वाठाराचेर पुलिसेची नदर आसपाक कारण गोंय मुक्ती चळवळीचो नामनेचो फुडारी पुरुषोत्तम काकोडकाराचें घर. ते भायर राणे कुटुंबाचें महाल केंद्र सांखळे आनी 1913तल्या राण्यांच्या बंडांत सांखळेचे जायते राणे वांटेकार जाल्ले. सांखळे राण्यांच्या तेन्नाच्या मुखेल्यान राजभक्त प्रजा ह्या नात्यान आपली निश्ठा पुर्तुगेज सत्ते कडेन उक्तायिल्ली आसतनाय अशें जाल्यारूय भारतीय शिमेक तेंकून आशिल्ल्या ह्या तालुक्यांत राजद्रोहाची एक परंपरा आशिल्ली. भारतीय शिमे कडल्यान सांखळी फकत 5 मैलांचेर. भारतांतल्यान गोंयच्या सत्याग्रही कडेन संबंद दवरूंक आनी खाणा जेवणाचें सामान हाडपाची सांखळी ही गुपीत वाट असो दुबाव पुर्तुगेज पुलिसेक आशिल्लो. देखून पुलिसांची नदर सांखळेचेर आशिल्ली आनी थंय लोकांची धरपकड चड जाली. पूण फकत सांखळेंत न्हय, गोंयच्या हरेक ल्हान व्हड वाठारांत दुबावान आनी गुप्त नियाळाक धरून तेंच तशेंच चलतालें. आनी पुलिसेन धरून व्हेल्यार मार खावप चुकनाशिल्लें हें तर आसाच. सांखळेच्या ज्या 7 लोकां विशीं सांगलां तांचे भितर एकलो देसाय सोडल्यार सगळ्यांक पुलिसेचो भरपूर मार खावचो पडिल्लो. पूण तांचे भितरल्या कोणेच कसलेच सत्याग्रह चळवळींत वांटो घेवंक नाशिल्लो. तांकां सुटपाकूय वर्सभर सुमार गेलें आनी त्या काळांत मदीं तांकां कावल मारेचो मार पडटालोच. सुंदर. हांव 2 मिनटां खातीर विसरलें की हे त्रिदीप बाबून खरें बंगाली भाशेन बरयलां आनी तुमी अनुवादीत केलां. इतली सुंदर सहज भाशा. म्हळ्यार एका मिनटा खातीर दिसलें की सरान खंय तरी हें आयकलां आनी सर आतां तुमी सांगतात आपणे दोळ्या मुखार पळयलें. पूण तातूंतल्यान मूळ लेखकाची बी एक हें कळटा की कितले ताणें सहज त्यो यादी अशा तरेन बरयल्यात आनी कितली सहज भाशा ताणें वापरल्या आसतली, जाका लागून हें पुस्तक मुळात सुंदर जालाच आसतलें पूण तो अनुवादूय बी सुंदर तरेन तुमी आमच्या मेरेन पावयला. सर थँक्यू. एक म्हणजे त्रिदीप बाबूचें हें पुस्तक आमकां कोंकणीन दिल्ल्या खातीर आनी आमच्या कार्यावळींतूय सहभागी जाल्ल्या खातीर. हें पुस्तक राम मनोहर लोहिया रिसर्च फावंडेशनान प्रकाशीत केलां आनी गोंयांतल्या बऱ्याचशा पुस्तक दुकानांनी ते अवेलेबल आसा. मडगांव कोंकणी भाशा मंडळान आसा, डॉगियर्स बूक शॉपान आसा, पणजे वर्षा बूक स्टॉलान आसा आनी हेर म्हायती बी आमी तुमकां ह्या कार्यावळींत सकयल स्क्रिनीचेर तुमकां पळोवपाक मेळटली. मुजरत हें पुस्तक विकत घेयात, मुजरत वाचात, कारण अशा तरेचो एक 3rd पर्सन अकाउंट म्हणजे आमी गोंयच्या लिबरेशना बद्दल मुक्ती बद्दल खूब आयकलां, खूब वाचलां, खूब चुकीचें आयज आमी आयकतात. सो खरें कितें आनी अशा तरेचो एक मनीस खंयच्या तरी बंगालांतल्यान गोंयांत येता, गोंयच्या मुक्ती चळवळीत सहभागी जाता
आनी मागीर ताचो एक अकाउंट ताचे आपणें जें कितें पळयल्लें तें बरोवन दवरता। निश्चितपणान हें वाचपा सारकें, ते तुम्ही मुजरत वाचचे असो उलो हांव ह्या वेळार मारन परत एकदा सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी ही कार्यावळ सोंपयता आसतना PA स्टुडियोज, पलाशग्नी स्टुडियोज तशेंच रीड्स एंड बुक्स ही आमची इंस्टाग्राम पेज, आमचे सोशल मिडियाची हेर हँडल्स मुजरत तुम्ही फॉलो करात, आमची कार्यावळ पळयत रावात आनी मुखार आनीक एपिसोड्स जातले ताकाय बी तुमचो असोच प्रतिसाद मेळो अशें मागता। सगळ्यांक देव बरें करूं। नमस्कार।